होणा सत्तरीतल्या होणा उच्च माध्यमीक विद्यालयान लोकनाच सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीक आदले गोंयचे मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुखेल सोयरे म्हण हजर आशिल्ले। तशेंच विद्यालयाचे अध्यक्ष विश्वजीत कृष्णराव राणी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर होणाच्यान निलेश परवार। हांव चड उलयना कोणी वायट धरपाचें न्हू, कितें कोणाक वायट दिसता जाल्यार हांव फॅक्ट कितें आहा तें मांडलां तुमचे कडेन। तिसरी गोष्ट की हांव चड उलयना की सरय म्हाजेकून अनुभवी आहात, तेंची इन्स्टिट्यूशन आहात ते चड उलयतले, म्हाजे पेक्षा अनुभवी आहात। त्यामुळे तिसरी गोष्ट आनीक आमकां करची पडटली, हांव मुद्दामून सांगता की टिचरांक आमकां पेरंट्स वर्ग थोडे बसल्यात ना उलयता मुद्दाम, टिचरांक आमकां थोडे फ्रिडम दिवचे पडटले। खास करून कित्याक तर एका वर्गान टिचरान जर भुरग्यांक तापयले आनी ते स्लो एक थापड मारले जाल्यार तेजो इश्यू खूब जाता पडलो। तो इश्यू खंय तरी बंद जावपाक जाय, कारण टिचर जेन्ना भुरग्यांक तापयता किंवा आनी कितें म्हणटा हेजो अर्थ टिचराक भुरग्यांक तापयले म्हूण टिचर पेमेंट वाडना, पण टिचराक दिसता एका तो भुरगो मोबायल भुरग्यांक स्कुलाक व्हरपाक अलाउड ना, तरी भुरगे स्कुलान मोबायल बुकान व्हरून व्हरतात। आणि जेन्ना तो भुरगो स्टुडंट पळयता मोबायलाचेर आनी टिचर जर थंय भोंवता आनी ते मोबायलाचेर वायट कितें तरी पळयता जाल्यार टिचराक साहजिकच राग येता। म्हाजो स्वताचो असो चेडो आसलो किंवा तुमचो स्वताचो कोणाचो भुरगो आसलो किंवा स्वताचो तुमचो भाव आसलो धाकटो किंवा स्वताची धाकटी जर भयण आसली, तुमकां राग येतलो, त्या पद्दतीन टिचरांक राग येता आनी टिचर एक कानाक चिमटो काडटा किंवा आनी कितें करता। त्यामुळे टिचरांक फ्रिडम जाय, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक लाडोवन दवरता, आमी घरानय तापयना, टिचरांनी स्कुलान तापोवंक दिना, त्यामुळे भुरगे वायट मार्गाक वयता। म्हणजे घडसाण स्किलाची असलीच, पण स्किलाचे वजन देखील असते आणि त्यामुळे ते स्ट्रेंथ्स वापरल्यामुळे आमकां आता हवेत उडलेल्या भशेन दिसता, वी फील लायक कायट, आमकां फुलपाखो कशें दिसता।
हे ते कितें करू शकले जाल्यार घेतलेल्या शिक्षणाचो दैनंदिन जीवनात वापर करप. ते जे मिसायल मॅन ऑफ इंडिया जाले ते ताका लागून वर्गात पयलोच आयलो. एसएससी गोंयान पयलो किंवा अमंग द फर्स्ट 10. हितूनसून ह्यो गोष्टी घडटातच अश्यो ना. आमी घेतलेले शिक्षण हे दैनंदिन जीवनात आमकां वापरपाक कळूंक जाय. दैनंदिन जीवनात वापरपाचो प्रयत्न जावंक जाय. आणि जर ते आमी सक्सेसफुली वापरूंक शकले तरच त्या शिक्षणाचो खरो उपयोग.